नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. नवे पोस्ट सरकार भरचो ना. मुख्यमंत्री पर्रीकारान बीजेपी आमदारांक केले स्पष्ट. पीडब्ल्यूडी 500 कोटी मेरेन कामाच्यो ऑर्डरी. उत्तर गोंयची पीडीएफ फोडपाचेर मात मुख्यमंत्री वोंकी. गोवा डेअरीचो चेअरमॅन म्हणटा ब्रुसोलिसिस गायीच्या रक्तांत दुधात ना. लोकांनी भिवपाची गरज ना. तज्ञ म्हणतात रक्तांतलो ब्रुसोलिसिस दुधांत पाश्चरायज नाशिल्लें दूध सेफ न्ही. काणकोणा 3 सुवातीचेर रक्ताचे दाग. फॉरेन्सिक टीमीन घेतली सॅम्पलां. पुलीस कॅमेराचेर तोंड उगडिना. रक्त नेमकें कोणाचें व्हांवलां तेंय सांगिना. वेंचणुकेत बदल जाय जाल्यार पयलीं वेंचणूक जिकात, मागीर नेम बदलात. स्टुडंटां कडेनूच चर्चेक तयार. राजकीय फुडाऱ्यां कडेन ना. व्हीसीचे एनएसयूआयक नांव घेनासतना शिनार. नॅशनल हायवेचें काम चलतना केरये खांडेपारा उदकाची पायपलायन फुटली. कुर्टी खांडेपार प्रियोळ मडकय मतदारसंघांनी उदकाचो सप्लाय शेनवारा सांजे मेरेन बंद. आणि फुटबॉलांत फिफा अंडर-17 वर्ल्ड सध्या तरी नवे पोस्ट सरकार भरचो ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान बीजेपी आमदारांक स्पश्ट सांगलां. शुक्रारा बीजेपी विधिमंडळ पक्षाचे बसकेंत मुख्यमंत्र्यान ही गजाल क्लियर केली. पीडब्ल्यूडीक खंय 500 कोटी मेरेन कामाच्यो ऑर्डरी काडूंक सांगल्यात. बीजेपी आमदारांनी तांच्या मतदारसंघांतलीं कामां करून घेवची. उत्तर गोंयची पीडीएफ फोडपाचेर मात तो उलयलो ना. बीजेपीच्या कांय आमदारांक सध्या तेंच कोत्र गेलां. भाजपा विधानमंडळ पक्षाची शुक्रारा परवरे बसका जाली. 14तले 7च आमदार बसकेक आयले. बसकेत विशय आयले ते अशे: नोकर भरती सद्याक बंद. आमदारांनी सरकारी नोकर भरतीचो विशय काडिल्लो. सध्या नवी नोकर भरती ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान क्लियर केला. मतदारसंघांनी पीडब्ल्यूडी कडल्यान 500 कोटींची कामां जावं येतात. पीडब्ल्यूडीक 500 कोटी मेरेन कामांची टेंडरां काडूंक ग्रीन सिग्नल मेळ्ळा. पीडब्ल्यूडी मार्फत आमदारांनी मतदारसंघांनी कामां करून घेवची म्हूण सीएमान सांगले. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा बरोबर आमदारांची 1-to-1 बसका. आमदारांनी कामां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडेन दिवची. वाळपय ITI सुरू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. थंय मोपा विमानतळाक लागपी कर्मचाऱ्यां खातीर स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स आसतले. 2 ITI विमानतळांचे कोर्स जातले. वाळपय नवी ITI सुरू करपाचें थारला. ITIक 20,000 चौरस मीटर जमीन संपादन सुरू. पेडणे आनी वाळपय ITIत विमानतळाक लागपी कोर्स. उत्तर गोंय पीडीएचो विशय बीजेपी आमदारांच्या बसकेक चर्चेक येवंक ना. उत्तर गोंय पीडीएफ फोडून 2 पीडीए करपाच्या विजयाच्या प्रस्तावाचेर पर्रीकर कांयच उलोवंक तयार ना. जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना सांगता म्हूण ताणें मिडियाक सांगलें. बीजेपीच्या कांय आमदारांक सध्या तेच कोत्र गेला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. काणकोणा शुक्रारा 3 सुवातीचेर रक्ताचे दाग मेळ्ळे आनी बरोच बोवाळ जावन चर्चेचो विशय जालो. मात निमाणे मेरेन तें नेमकें कोणाचें रगत व्हांवलां तें कळ्ळें ना. एकी कडेन जाल्यार बरेंच रक्त सुकिल्लें मेळ्ळां. एका भुरग्याक खंय राती कडेन पत्रो लागिल्लो. ताचेंच हें रक्त म्हूण पुलीस ऑफ द रेकॉर्ड फाफुडिल्ल्या भशेन करतात. PI कॅमेराचेर उलोवंकूच सोदिना. फॉरेन्सिक टीमीन येवन रक्ताची सॅम्पलांय वेल्यांत. शुक्रारा काणकोणात 4 रस्त्यार पाळोळ्या क्लब हाऊसा कडेन आनी तेमेवाड्यावेल्या ल्हानशा बस स्टॉपार हे रक्ताचे दाग सापडले. विशय काणकोणा बरोच चर्चेचो जालो. फॉरेन्सिक टीमीन येवन रक्ताचे सॅम्पलूय कलेक्ट केला. मात सगळ्यात अजाप म्हळ्यार हें नेमकें प्रकरण कितें तें तोंड उगडून सांगपाक पुलीस तयार नात. काणकोणचो PI राजेंद्र प्रभुदेसायूय कॅमेराचेर उलयना. ऑफ कॅमेरा पुलीस उलयतात ते हें: ब्रेस्तारा राती खंय एकल्या भुरग्याक पत्रो लागिल्लो. भुरग्याचें नांव रोहित फळदेसाय, रावपी 4 रस्त्यावेलो. रोहितान खंय 108क फोन मारिल्लो. 108 पावली ना. उपरांत रोहित काणकोणचे सरकारी हॉस्पिटलांत पावलो. रोहित फळदेसायाक पत्रो लागून रक्त आयले. ताचे दाग. पुलिसांनी ही ऑफ कॅमेरा म्हायती दिले उपरांत आमी त्या भुरग्याक सोदपाचो यत्न केलो, मात तो मेळ्ळो ना.
हें प्रकरण इतलें सादें आसा जाल्यार पुलीस कॅमेराचेर कित्याक उलोवंक सोदिनात हो मोठो प्रस्न. पुलिसांचे ऑफ द कॅमेरा जापेन काय प्रस्न उप्रासल्यात ते हे. रोहित फळदेसायान 108क फोन लायिल्लो जाल्यार 108 ना पावपाचें कारण कितें? खरोच रोहितान 108क फोन केल्लो हें खरें कित्या वयल्यान? जखमी रोहित हॉस्पिटलांत कसो पावलो? स्वता गाडी घेवन काय कोणें ताका व्हेलो? रोहिताच्या हाताक पत्र लागून रक्त आयला जाल्यार मेडिको लिगल केस नासतना फॉरेन्सिक टिमीन रक्ताच्या डागांची इतली सॅम्पलां कित्याक व्हेल्यात? घडला तो प्रकार इतलो सादो जाल्यार पुलिसांचें तोंड ऑन कॅमेरा बंद कित्याक? प्रकरणाची सध्या क्रिमिनल मेडिको लिगल केशी प्रमाण पुरावे आनी सॅम्पलां एकठांय करून शहानिशा चल्ल्या खरी. सादो पत्र लागून रक्त व्हांवल्यार गोंयचे पुलीस केन्ना इतली चवकशी करतात? प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. गोवा डेअरीच्या दुधांत ब्रुसोलिसीस ना तें 100% सेफ म्हूण चेअरमॅन माधव सहकारी दावो करता. तो म्हणटा प्रुडंटाच्या रिपोर्टा प्रमाण गोवा डेअरीच्या दुधांत ब्रुसोलिसीस सापडला हें सारकें न्ही. डेअरीचे सभासद आनी लोकांनी भिवपाची खंय गरज ना. प्रुडंटान ताचेर तज्ञाचो सल्लो घेतलो. आदलो एनिमल हजबंड्रीचो डायरेक्टर म्हणटा ब्रुसोलिसीस जाल्ले गायीच्या दुधांतूय ब्रुसोलिसीस मेळटा. पाश्चरायज केल्ल्या दुधांत बॅक्टेरिया उरना. मात गोवा डेअरीच्या कलेक्शन सेंटरांनी कितलोसोच लोक डायरेक्ट दूध घेता तांकां तो बादू येता. गोवा डेअरीक दूध घालतात त्या कांय गायींक ब्रुसोलिसीस जाला म्हूण ICRचो रिपोर्ट आयिल्लो. ताचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केलो म्हूण गोवा डेअरीच्या चेअरमॅनाक हरकत. रिपोर्टान खंय गैरसमज जाता. ब्रुसोलिसीस दुधांत न्ही दूध दिवपी गायींक जाला. रक्ताच्या सॅम्पलांनी बॅक्टेरिया मेळ्ळा. कसले बॅक्टेरिया खंय दूध पाश्चरायज केल्या उपरांत दुधांत तिगनात. आमचे पॅश्चरायझेशन प्रोसेस इतलो बरो केल्लो आसा आतां ह्या वर्सा 1.5 वर्सात तर सामकी कंप्लीट आमी जे नवीन ओवरऑलिंग करून ऑलमोस्ट जितलो तेंचो फ्रिक्वेन्सी आसा त्या फ्रिक्वेन्सी पयलीं सुद्दां आमी चेक करतात टेम्परेचर आनी हें. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे पॅश्चरायझेशनात दूध 78 डिग्री पर्यंत हीट केलें जाता. आनी खंयचोच बॅक्टेरिया ब्रुसोला तर 50 डिग्री सकयल 55 डिग्री वयर खंयचोच बॅक्टेरिया वाचना. आमी पॅश्चरायज करून जें दूध दितात तें दूध लोक गरम करून दितात. म्हणजे 100 डिग्री वयर तें दूध सहज तापता. म्हणजे थंय तर कसलोच बॅक्टेरिया व्हायरस किंवा आनी फंगस हे कसलेच जगूच शकना. ही बातमी सामकी खोटी, निखालस खोटी. आनीक गोवा डेअरीचें नांव बदनाम करपा खातीर कोणी तरी तुमच्या रिपोर्टरा दिल्ली आसा. हेजें म्हाका दुख्ख जाता की आमचे कडेन क्लॅरिफिकेशन केलें तें गोंयांक रोग जाता त्या बद्दल आनी बातमी दिल्या ती दुधांत जंतू सांपडल्या म्हणून. पूण ही बातमी गोवा डेअरीचें नांव खराब करपाक कितें हितून दिल्या आनी आमचें एक लोकप्रिय चॅनल प्रुडंट हेणें दिल्या हें म्हाका खरोखरच वायट दिसता. हें अशें आसूं जायना. प्रुडंटान ताचेर तज्ञांचो सल्लो घेतलो. आदलो एनिमल हजबंड्री डायरेक्टर म्हणटा ब्रुसोलिसीस जाल्ल्या गायींच्या दुधांतूय ब्रुसोलिसीस मेळटा. आतां ब्रुसोलिस पळय म्हणटा दॅट इज एक्स्ट्रीमली कॉम्युनिकेटेड फ्रॉम एनिमल्स टू मॅन ओनली. एंड एज फार एज cow is concerned, cow comes to the picture here because we drink milk of the cows. So what basically happens is from the milk it is transmittable to human beings. पाश्चरायज म्हळ्यार गरम केल्ल्या दुधांत बॅक्टेरिया उरना. मात गोवा डेअरीच्या कलेक्शन सेंटरांनी कितलोसोच लोक डायरेक्ट दूध घेता तांकां तो बादू येता. How about the milk consumed by local people for themselves? Because every farmer, there are about 5,600 farmers here, they will not buy processed milk. They will take out some milk for their family use. What happens to them? See, Goa Milk Union will go in a society. In society, the farmers will bring and pour the milk. The farmer himself is not aware that his animal, supposing he got 10 animals, one may be suffering. So he is contaminating 9 animals' milk with one animal. That entire milk goes in the society. The entire society collection is contaminated. That in the transit period can infect, definitely. But one good point is they are pasteurizing the milk. Milk supplied by Goa Milk Union cannot be Brucella positive because they are pasteurizing. All the bacteria Brucella abortus will die. But local cell will be highly infected, dangerous for human beings, totally. And people are not aware of this, the magnitude of infection, the magnitude of suffering they'll have to go later on, because this is a continuous process and people will suffer very badly with this. So control measures are very important. 50% गायींक ब्रुसोलिसीस आसताच म्हूण 2 दिसां पयलीं माधव सहकारी उलयल्लो. आतां तो म्हणटा ताणें खंय सॅम्पल काडिल्ल्यातल्या 50% गायींक म्हणिल्ले.
हे गोवा गव्हर्मेंटाचे कडेन सोय ना. म्हणटून गोवा गव्हर्मेंट किंवा आमी हे काडटात, सॅम्पल्स काडून ICR कडेन दितात आनी ICRचे डॉक्टर चेक करतात. जी सॅम्पल्स आमी दितात, म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें तशी, गोंयांत जर समज 3000 गायो आसा जाल्यार वर्साक हार्डली 100 ते 200 गायांचे सॅम्पल्स वतात. आनी ह्या गायांचे सॅम्पल्स गेल्या नंतर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येता तो 50% गायांचो येता. 50% अख्ख्या गोंयच्या गायांचो न्हू. एनिमल हजबंड्री म्हणटा गोवा डेअरी कडच्यान तांचे कडेन हालीं कसलीच सॅम्पलां टेस्टिंगेक येवंक ना. तुमकां गोवा डेअरी कडून केन्ना रेफरन्स आयला की कसले टेस्ट करपाचे म्हणून? ना आमकां तरी तेंच्या कडल्यान कांयच अजून रिपोर्ट येवना आनी ते बाबतींत तरी कांय आमकां इन्फॉर्मेशन ना. आमचे रेग्युलर सर्वे आसता, त्या सर्वे प्रमाणे आमचे रिपोर्ट्स आमी धाडटा. आनी तातूंय प्रॉब्लम सामको व्हेरी व्हेरी रेअर आसा, व्हेरी फ्यू केसीस, आनी विच आर अंडर कंट्रोल आनी ताका ट्रिटमेंट रेग्युलर करता. टेस्ट तुमी तुमच्या लॅबान करता? हय, आमी आमच्या लॅबान करता आनी फॉर कन्फर्मेशन आमी पुणा धाडटा. पुणा रिजनल डिसीज डायग्नोस्टीक लॅबोरेटरी आसा महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाची, RDTL, ती वेस्ट झोन सकयल येता आनी त्या सकयल आमी थंय धाडटा. हालींसर 2 म्हयन्याक गोंयांत तुका एक तरी केस पॉझिटिव्ह सांपडले? गेल्या 2 म्हयन्यांना रक्ताची सॅम्पलां घेतिल्ल्या गायींक ब्रुसॉलिसीस मेळ्ळा इतले खरे, आनी रक्तांतलो बॅक्टेरिया दुधात पावता हेय खरे. रिस्क दुधाच्या सोसायटींनी थेट दूध विकते घेतल्यांक, पाश्चरायज दूध घेतल्यांक भंय ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.